लिडर जावचे आसतना नॉट ओन्ली इन द पॉलिटिक्स, लिडर जावचे सगळ्या सेक्टरात, लिडर जावचे सोशल सेक्टरात, एनवायरमेंटल सेक्टरात, इकॉनॉमिकल सेक्टरात. तुमच्या कडल्यान नवीन आयडियाज येवच्यो, तुमच्या कडल्यान नवीन इनोव्हेशन्स थिंग्स घडपाक जाय, म्हणून तर आमकां लिडरांची गरज आसा. बऱ्याच जाणांक दिसता लिडर म्हणजे फक्त पॉलिटिक्सान येयलो म्हणजेच लिडर काय म्हणून. ना, इंडिव्हिज्युअली मनीस आपल्या घरात सुद्धा लिडर जावपाची गरज आसा, कारण जेका कॅपेसिटी आसपाक जाय डिसिजन घेवपाची, आणि ती डिसिजन घेवपाची कॅपेसिटी आसा पळय न्ही, तोच लिडर जावपाक शकता. अदरवायज म्हणजे आमी नाजाल्यार आमी सातत्यात पळयता, तूं बिझनेस जरी करतलो आसत जाल्यार त्या बिझनेसान तुका लीड करपाक जाय, तेन्ना तूं लिडर जावपाक शकता. म्हणून हे पार्लमेंट कॉम्पिटिशन्स जे आसा पळय न्ही, हे अशा पद्दतीचे लिडर्स तयार करपा खातीर आसा. ना जाल्यार आमी सगळे कितें जातले, आमी सातत्यात मागीर एखादी आमकां बारीक खंयसर नोकरी मेळटा आनी कोणाच्या अंडर तरी आमकां काम करूंक मेळटा, हेच आमी पळयत रावचें पडटलें. आमकां तें करीत रावपाचें ना, आमकां सगळ्या जाणांक लीड करपाक जाय, म्हणून आमकां लिडर जावपाक जाय. आमी लीड करतले आसत जाल्यार ह्यो गजाली जर आमी पेशन्स आमच्या कडेन आसप, कारण स्पिकरान वयता आसतना की बरी तेणी एक गजाल सांगली, हय म्हजे कडेन पेशन्स मातशें चड आसा, बाकीच्या पेक्षा पेशन्स चड, हांव सातत्यात सांगता. आनी स्पीकर इज ऑलवेज एप्रिशिएटींग मी, तिके पेशन्स हांव दवरता, आनी ते पेशन्स आसप गरजेचें आसा. तर पेशन्स जर आमी लूज जाले जाल्यार आमी बरेचशे फावटी आमी लायफान खुबश्यो गजाली लूज जावपाक शकता. म्हणून जर पेशन्स दवरले आसत जाल्यार आमी खूब व्हडलें टार्गेट जें आसा हें टार्गेट आमी अचीव करूंक शकता. म्हणून ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मदीं लिडरशीप स्किल्स डेव्हलपमेंट जावचो, तुमच्या मदीं कॉन्फिडन्स डेव्हलपमेंट जावचो, एनालिटीक थिंकींग तुमच्या मदीं येवचें, क्रिटिकल थिंकींग तुमच्या मदीं येवचें, टीम वर्क तुमच्या मदीं आसचो, आनी तुमी रिस्पेक्ट जो आसा पळय न्ही हो एकामेकाक दिवपाक शिकचो. आनी तें जर केलें आसत जाल्यारूच म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान ह्यो आमी प्रोसिजर शिकल्यो अश्यो म्हणपाक कांयच हरकत ना.